जेजूचे निमाणे जेवण 1960 इस्वेंत फ्रांसवा नागुवेन वॅन्टुवेन व्हिएतनामच्या एका देशीचो बिस्प जालो. साबार वर्सां ताणें जायतीं कामां केलीं. इगर्जे बांदल्यो, इस्कॉलां बांदलीं आनी 50 सेमिनारिस्ट आशिल्ले. ते 2 वर्सांच्या मिनतेन ताच्या 150 वयर जाले थियोलॉजी ब्रदर जाले. आनी ताणें 2-3 फावटी ताज्या इगर्जेंत सक्रामेंताचें आराधन सुरू केलें आनी 100 लोक येतालो. पूण 1970 इस्वेंत कम्युनिस्ट सरकारान सान जुआन बाप्तिस्ताच्या फेस्ता दिसाच ताका कैद केलो आनी कैद करून 9 वर्सां सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट 9 वर्सां एकसुऱ्या जैलांत ताका घालो. एका राती दिमी घालून गळगळ्यान रडोवन तो मागा लागलो, सोम्या जेजू, हांवें तुजी जायतीं कामां केल्यांत, इस्कॉलां बांदल्यांत, इगर्जे बांदल्यात, कितें बरें आसलें तें विसरून काडलां आनी तुजीं कामां केल्यांत. आनी आतां म्हाका मीच सांगूंक की एक अवकाश ना. ताका जेजूचो ताळो कसो आयकलो. म्हज्या इश्टा, मस्त कामां तुवें केलाय, ती पंथाक पावयलाय, पूण तुवें ती विसरून काडलाय आनी म्हाका तुवें विसरून काडूंक नाय. आतां ह्या एकसुरपणांत पयले फावटी तुवें म्हाका विसरून काडलाय. यू हॅव चोजन माय वर्क्स ऑल थ्रू युअर लायफ, बट यू नेवर चोज मी एज युअर फर्स्ट चॉयस. दुसऱ्याच दिसा 2 अजापां घडलीं. एक ताका दुसऱ्या कैदी सांगता जैलांत घालो. दुसरें ताज्या मम्मीन ताका एक पार्सेल धाडलें आनी एक ल्हान चीट आसली. वय पुता, तुका पोटकाणी आसा आनी हांवें एक पिठो आनी एक कसाय धाडल्या 2 धाकट्या बोतलींनी. त्या राती थावन फ्रांसवा वॅन हुआन हाणें मीस सुरू केलें. ताज्या खाटल्या भोंवती 25-30-40 क्रिस्तांव कैदी जमो जाताले. ताज्या हातार 3 थेंबे वायनाचे त्या बोतलींत ताज्या मम्मीन धाडिल्ले आनी ताज्या बोटांचेर पार्तीकरांचे कुडके. आनी त्या मिसाक खेदीच ताणें पळोवंक ना इतल्या भक्तीन तांणी वांटो घेवचो. उपरांत बुडयेचे ल्हान 2 कुडके ते बांदून ताणें केल्ल्या कुर्सा मुखार 1 वर आराधन सक्रामेंताचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या भाग्यवंताची कूड आमच्या कार्मेलितांच्या लास्कार्ला म्हणल्या इगर्जेंत आजून आसा. 2017 इस्वेंत पाप फ्रांसिसान ताका आल्तारीचो मान फावो म्हूण डिक्री फायज केली. त्या जेजूच्या उतरांचेर ताणें नियाळून ताजी जिविताची 10 नियमां बरयलीं. ती सगळ्या संवसारांत प्रसिद्ध जाल्यांत. तांतली 4 हांव तुमकां सांगतां. म्हज्या जिविताचो एकच एक गूट मागणें, म्हज्या जिविताचो एकच एक मोग आंकवार सायबीन, आनी म्हज्या जिवितांत म्हाका एकच एक भास येता माया मोगाची. आनी म्हज्या जिवितांत एकच एक शक्ती म्हाका आसा सक्रामेंतांतल्या जेजूची. मोगाच्यानो, इल्लोसो नियाळ करया जेजू आनी जेवणां. जेजून जायते कडेन बरें जेवण केलें, कुशलकायाची, दादोसकायाची. पूण सांगात आस हर एका जेवणांत एक सॅक्रिफिसी आसलो. फकत जेवण साध्य ना,
हर एका जेवणांत इल्लो सॅक्रिफीस आसा जेस म्हणटा जेजू खाना नगरांत जाल्ल्या जेवणांत कोणें म्हण येताले आमकां कितें पडून गेलां तुका आनी म्हाका पारखूंक जेजून तीच उतरां म्हळीं बाये तुका आनी म्हाका कित्या पडून गेलां पूण जेजून उदक आसलें वायन केलें आनी पयलें अजाप केलें कित्याक हर एका जेवणांत आमकां दुसऱ्यांचो हुस्को आसूंक जाय दुसरें जेवण झाकेउसाच्या घरा सिमोनच्या घरा ते फारिजेव पुरपुरूंक लागले असल्या हलक्या मनशा सांगता तो जेवता जेजून आमकां आनी एक सॅक्रिफीस शिकयलो तूं जेवतना तुका थोडे लायक जायनात तांकां लागीं बसय तांकां एक हांसो दी आनी सांगता जेवण कर तिसरें जेवण एक घडी मारताक फुरसत नासली पूण जेजून शिकयलें आमी जेवतना हो एक सॅक्रिफीस दरवड्यान जेवचें न्हय मारता मारता तूं चड दरवडताय इल्लेशें रिलॅक्स जा आमच्या घरांनी आमी कितलें रिलॅक्स जाता चवथें मावसाचें शीस ते दोगी जाण मागणें सांडून पळापळ घेताले आनी पुरपुरताले जेजू तांचे बराबर जेवतना वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इज एटिट्यूड ऑफ थँक्स गिवींग आनी अशें जेजून तांकां उपकारी मोन शिकयलें निमाणे जेवणार जेजून आपणा सस महात्याग केलो आनी मेजा वयलें जेवण कुर्सा वयलें मरण आनी उपरांतलें जिवंतपण आमकांय जिवितांतलो एकूच मिस्तेर म्हूण आमकां ताणें शिकयलें